सगळी उभी राहून सुरवातीक आमी गायन गावुया. M2 हे आत्म्या बापाच्या पान 152. M2 पेज 152. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. भाग्यवंत भुरग्यांचो खुरीस हाचे वांगडी पसरेंबाट मिसाची भेटयतात तांची ते पासत मागुया. त्याच बरोबर बर्थडे जनेल मिया वेगस ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागता आसतना आयज लग्नाचो 46th एनिवर्सरी 40 वर्सां भरतात कॉझमे आनी जास्मीन फेर्नांडीस. देवान इतलीं वर्सां तांकां दिल्यात आनीकूय बरे भलायकेन भरलेलीं लग्नीक जिविताचीं वर्सां फावो करूंक तांचे पासत मागुया. पसरे भाट हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. आग्नेल दाकोस्ता, रेजिना दाकोस्ता, फाउस्ता वेगस, गिलबर्ट फल्काव, एलिविरा दायस, मार्गारिता दायस, मारिया आफोन्सो, फ्रांसिस काब्राल, रोजेरियो आफोन्सो, आसीस आफोन्सो. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज पवित्र सभा 50व्या दिसाची व पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाजीक परब समारंभता. पवित्र आत्मो पवित्र त्रित्वेचो तिसरो जोण जेजून बासायलेले बापाचे केरीत आमकां देणे आयज परतेन शेसाचेर आनी आंकवार मारयेचेर देवून आयले. ह्या वरवीं पवित्र सभा जल्माक आयली. पवित्र स्नानांत आमकां हे देणे फावो जाले आनी आमी बापाची आनी पवित्र सभेची भुरगीं जालीं. पवित्र आत्म्या उदेशी देवाक बाब म्हणूंक आमकां भाग फावो जाले. ह्या श्रेश्ठ देण्या खातीर बापाक आयज दिनवासुया आनी आमचो भावार्थ आनी भरवासो खलावया. हे करूंक आमकां केरीत विशय आसा. पवित्र आत्म्याच्या येणे भरवासो किल्लायतले देणे. देवाचे उतराचे उजवाडान हो विशय नियाळून पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर भरवासो सदांच किल्लोन येवंक आनी आमी जिवाळ क्रिस्तांवां जावंक हे मिसाचे समारंभेंत मागुया. आनी मिसाची भेट आमकां फळादीक जावची पासत आमी पातकी म्हूण उगडास करून सगळे खालतीकायेन देवाच्या आनी एकामेकाचें बोगसोने मागुया.
हांव पातकी सोरपतविदार देवाक तुमकां वावडलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनात चिंतून तोंडां विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बागीमो सदांच साकवार मारये सगल्या रुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Gloria in excelsis Deo. Ani shanti gloria monacia nunciam sonsari Sorvis mora Deva Surgicanaria Surpurvida Deva Bapa Amituka Ami tuci studi korgau, ami tu karo moskar korgau, ami tu kar moi madita, tu chador moi boba paso, ami tu kar divasa. Somia ekliatsorit Buddha Jesu Christa Somia neva ciceli Bapa pace voi ben Gesù Cristo et logos tupovi et logos tusomi et logos tuporto प्रार्थूया सर्वेस्परा देवा आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेक तूं पवित्र करताय शेकांशेक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणी ओत आनी जें काम
शुभ वर्तमानाचे पुरकुटणीचे सुरवेक तुवें अजपांनी घडोवन हाडले तेंच आमच्याय काळार भावार्थान बोललोल्या काळजा उदेशी फुडें व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुत्याच्या इतिहासावेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समय ती सगळी एके सुवातेर जमलोली आसतना अवचीत जणजणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मोलबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत मनशां जेरुजल्याक वस्तीक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात ते आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकोन आनी अजब जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालियेकारां न्हय? आमच्या मदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता. ते कशें तर? पार्थी, मेडी आनी एलामीत, मेजापोटामिया, जुदेयांतलो आनी कापासांतलो लोक, पोर्तुसांत आनी आजियेंत, फिरजियेंत आनी पानफिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियाच्या प्रांतान रावपी, रोमाथावन आयलोले बेटनार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतिकारां आनी आरबी आनी समेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तृत्वां ती आमच्या खासा भासांनी परगडटात म्हूण आयकता. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब गावन जातलो. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. हें स्रोत आमी हे पुरी गावया. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. आनीक पावटी गावया. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रोचणारी प्रितूम उपोड बोल्ल्या. जबाब. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दांप ती गाबोरतात. तूं प्राण मात काड ती मरून धुलीन परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रोचून येतात आनी प्रितुमीचें रूप तूं नवें करताय. सबाब. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर.
सर्वेस्पराक मोहिमा सदाकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वानी संतोष मेलूं. जसो सर्वेस्परा सवे आसा म्हजो संतोष, तशी ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. सबाब मागिवून पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा विणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो साखऱ्यो, पूण एकाच सोम्याच्यो साखऱ्यो त्यो. वेगवेगळी कामां, पूण सगळ्या सोवे सगळें करता तो देव एकूच. सगळ्यांच्या फायद्या पासत जोण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटा, तसो ख्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोवे पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या, आनी आम्हा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. मातशी बसूया. पवित्र आत्म्या देवून ये, स्वर्गी किरणां फाकोयत ये, तुजो उजवाड घालीत ये दुर्बळाच्या बापा, ये वरदाना दिनारा, ये काळजाच्या उजवाडा. बोबोरत्या बुजवणारा, आत्म्याच्या दुलो पावण्या, बोल्या शितोळ विश्वास्या. वावरामध्ये सवस्काय, उन्हाळ्यान तूं शितोळाय, रोडण्या दुखीन तूं गोठाय. आनंदाचे दिप्ती तुजेर विश्वास दवरल्यांची, बुरती काळजां मोनाची. तुज्या आदारा विणेन वायटाक पडना तसलें कितेंच ना मुंगशा सोवें. मेल्याक धुवन तूं नेटोय, सुकोल्याक शिंपून बुजोय, गाल्यांचे गाय पेकोय. तांजालोली मान बागाय, शेळमोळी काळजां उलपाय. वांकडी वाट चोलत्यांक मिटाय. तुजेर सातगुण दी आमकां, तुजेर विश्वास देंवतोल्या. कालत्या बावार्थ्यांक तुज्या दिनाम सुगुणाच्या, दिबोंडीर सोडवणेचें बाग सासणाच्या सुखाचें.
सगळी बी रावया उद्गाराक. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सव्यास जुवावा पोरमोणी शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे मुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुमयाक पळोवन शीस कुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांचीं पातकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां बक्षतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिना जाशात तीं तांकां बक्षोचीं नात. सुमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावां भयणांनो, आज आमी पवित्र सभा एक व्हड परब करता. आमी सगळ्यान व्हडली परब म्हणटा आमची पास्कांची परब. दुसरी व्हडली परब आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब. जुदेवांच्योय 3 परबो आसल्यो. मेन जायत्यो परबो पूण 3 मेन. एक पास्कांची परब. उगडास करताले अदीक करून तांबड्या दर्यांतल्यान तांचे पास्क जाले फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रिडम. मागीर तेन्ना मागीर परतून उगडास करताले 50वो दीस फिस्ट ऑफ द टॅबर्नकल्स, फिस्ट ऑफ द हार्वेस्ट आनी मागीर फिस्ट ऑफ द टेंट्स. अश्यो 3 परबो तांच्यो आसताल्यो. जुदेवांची 50व्या दिसाची परब फिस्ट ऑफ द हार्वेस्ट आनी 50वो दीस समोर उमताले 40 दीस जाले उपरांत. आनी आमी पास्काची परब जाली म्हणटच ही 50व्या दिसा पवित्र आत्म्याची परब समोर उमता. एक काणी पूण जायती पोन्नी काणी ती घडी तुमी आयकल्या जायते फावटी. एकलो भिकारी भीक मागता. भीक मागून तो मरता. ताची भीक मागप फामिलीचें बिजनस कशें, ट्रेडिशन कशें. जशें रोमांक बासतात एक फामील आसा फकत भिकारीच आनी कांय काम करना ती. बाय भीक मागतलो, माय भीक मागतली, भुरगीं भीक मागतली, मागीर दुसरीं तांची भुरगीं जाता तीं भीक मागतली. प्रोफेशन तें तांचें. हे भाशेन एकलो भिकारी आसलोलो तो मेलो. पूण कोणाचे तरी आमी म्हणटा याड थंयसर ताका कितें एक आयदन मेळ्ळें. तो घेवन तो मोर्चांनी ताणें आपल्या पुताक दिलें. आनी पुताक दिलें तेन्ना पुतूय मरपाक पावलो. पूत मोर्चा आदीं आपणाच्या पुताक दिता आनी हो पूत भीक मागूंक शॉपांनी वता आसतना एकलो कोण ताका पयशे घालता. आनी पयशे घालता तेन्ना ताका दुसरेच भाशेचो आवाज आयकूंक येता. आनी तो म्हणटा, मातशें दाखय तुजें आयदन. तो सोनार. शॉपान गेलोलो तो सोनार. आनी आवाजाचेरूच ताका गमता हें बेश्टें आयदन न्हू, हें मोलादीक आयदन. मागीर तो मातशें इल्लें पॉलिश करता आनी पळयता येदो व्हडलो बोल आसा ताचे लागीं भीक मागपाचो. तो आख्खो भांगाराचो. काळो जाल्लो जायत घडये इतल्या वर्सां तो. पूण पॉलिश केल्या उपरांत तो म्हणटा तुका तुवें भीक मागपाची गरज ना. कित्याक तुजे लागीं गिरेस्तकाय आसा ताचें मोल करूंक जायना. मोगाळ बाबा भयणांनो, आज पवित्र आत्म्याची परब करता आसतना पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आसा देवान. आपणाचो आत्मो, देवाचो आत्मो. जेन्ना
स्वास घातलो मनशाचे भितर, आपणाचें जिवीत देवान मनशाक दिलें. मागीर पातका वरवीं हें जिवीत देव जिवीत पयस जालें. जेजू मेलो, जिवन जालो, पवित्र आत्मो दिलो आनी बावतिजमा वरवीं दर एका साक्रामेंता वरवीं हो आत्मो आमकां दिलोलो आसा न्ही, हाचें मोल आमच्यान करूंक जायना. इतली गिरेस्तकायेन देवान आपणाची गिरेस्तकायेन आमकां बोल्लोली आसात. आनी आज आमी परब करता ह्याच आत्म्याची देव आत्म्याची परब, जो शिसांक मेळ्ळो, आंकवार मारयेक मेळ्ळो आनी कितलें बरें परगट जालें, बरेंपण दुसऱ्या भावा भयणाक मेळ्ळें आनी आज पर्यंत मेळत आसा. 2 भासाची मनशां आमी पळयता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान टावर ऑफ बाबेल ती बांदतात, गोपूर बांदूंक सोदतात आपणाच्या व्हडपणा पासत. सो तसलोच तो, पूण ताका देवा भाशेन जावपाक जाय. एक भास उलोवपी मनशां एकामेकाची भास समजनात आनी मागीर हो गोपूर मोडटा, तांचे मदें फूट पडटा. आनी आज आमी पळयता जायती भास उलयतली मनशां थंयसर आसात. मेसापोतेमिया, आतां आमी इराक म्हणटले, इरान म्हणटली, जॉर्डन, सगळे सरभोंवतीचो लोक आसा. आदली नांवां ती पयल्या वाचपान सगळीं नांवां आमी आयकल्यात. इतल्या भासांचो लोक आसून एकामेकाची भास तांकां सजमनासली तरी पवित्र आत्म्याचें देणें उज्याच्या रुपान जिबांनी आंकवार मारीच्या शिसाचेर आयल्या उपरांत हे भिजूड शीस काळजीदार जातात. काळजीदारपणान जेजूची परगटणी करतात आनी जे कितें ते उलयतात, आत्मोय दिलो देवान तांकां, जे कितें ते उलयतात ते सगल्यांक सजमतात. टावर ऑफ बाबेल एकूच भास आसलोली, घुसपागोंदळ जालो, सजमना जाली. आनी हांगासर कितल्यो भासो आसात ह्या पवित्र आत्म्याक लागून सगल्यांक संदेश पावता जिवन जेजूचो, जेजून हाडलोली सुरवणीचो. अपवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आसा. बावतिजमांत, क्रिस्मांत, याज्ञीकपणां आमी घेता तेन्ना, आमी मागणें करता तेन्ना नव्यान हो आत्मो आमचे भितर जिवो जाता. हो आत्मो आमकां पवित्र करता. हो आत्मो आमकां घोटायेन भरता. हो आत्मो आमकां बुद्ध दिता, कित्याक हो देव आत्मो. आज ही मिसाचे भेटेंत वांटो घेता आसतना दर एक देवान थोडे फावटी कितें आसा, आमकां आत्मो दिलोलो आसा, पूण थोड्यांक आनी कॅरिझमूय आसतात, आनी कितलीच देणी दिलेली आसतात देवान. आत्म्या भायर जी आमकां कॅरिझम्स वा देणी पासून दिलेली आसात, कोणाक बरी बुद्ध दिवंक, कोणाक समजूंक, आदाराची जावंक, मार्गदर्शन दिवंक, गायनांतल्यान देवाक मोहिमा दिवंक, बरो वावर करूंक, वेगवेगळे तरेन ही आमकां कॅरिझम्स दिल्लीं आसात. पवित्र आत्म्या आमचे भितर जिवो दवरून हे आमचे कॅरिझम्स फुडें व्हरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उसारुया. स्वत म्हणटा देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या असणाराक, तो मेलो आनी ताका लेगी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, सिरसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवेले मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसुणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. पवित्र आत्म्यान भरून ती उलोवंक लागली. आमच्या पवित्र सभेच्या गोवल्यांनी दर दिसा पवित्र आत्म्यांक उलो मारूंक आनी ताच्याच बोलान भरून बरी खबर परगटूंक आनी आपल्या खाला आसलोले पोरचेक सदांच स्वताची शांतीची आनी एकचाराची वाट दाखोवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा,
शांती तुमकां. आमच्या सरकारी राजकन्नीक आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आमच्या देशान सगळ्या लोकां मदें शांती संस्कार सांबाळून वावरूंक तांकां बापा लागीं पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. आमी सगळीं त्याच आत्म्या सोवे पवित्र स्नान घेतलां आनी एक कूड जाल्या. आमी सगळे तरेतरेचे वेगळोचार सोंपून आनी सगळ्यांक एक सारको मान दिवन जेजूची गुरदार कूड आमी घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मागुया. पवित्र आत्म्यान देवून ये. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमचीं काळजां लासूं दी. आमच्या कुटुंबांनी मोगाची आनी विस्वाशीपणाची तत्वां दिसून येवंक आवय बापायंक, भुरग्यांक आनी गोरच्यांक पवित्र आत्मो बापा लागीं मागुया. थोडो वेळ ओगीच रावन आमची खासगी मागणी देवा फुड्यान दवरुया. भोव मोगाळ बापा, सगळे खालतीकायेन थोडीशी मागणी तुजे फुडें दवरल्यान ती तूं स्विकार कर. तुवें दिलोलो आत्मो आमचे भितर सदांच जिवाळा असो म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार आमी गायन गावुया. सी 40 वेदीचे उंड्या सवे पान 40 C43 पेज 46. म्हज्या बाबा मिळानो हे आमचे बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा
तुज्या पुताचे बासावणे पोरमोणे पवित्र आत्मो आमकां ह्या योजनांत लिपलोलो गूट ओदीक ओदीक उक्तो करूं आनी कोणवालायेन सगळे सोत उक्तापें करूं म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्विस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. बरे वचचे आमी करूंक खावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पास्काचो गूट समारंभूक पास्काचो गूट सुपूर्ण एक पावूंक तुज्या एकल्याच जोणीत पुता लागीं एकवटोन तुजी आपणायलोली भुरगीं जावच्याक फावो केले तांचेर तुवें आयच्या दिसा दोयाळपणान पवित्र आत्मो पाठयलोय अशें पवित्र सुबीच्या जल्माची सुरवात जाताना पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरजांक तुजी ओळख दाखोवंक आनी एकूच भावाट उचारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलोय. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार तशेंच सुर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणेचें गीत सांगाती थांबोन आसतना गायतात. सर्वेस्पोरा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोक्सोने मेरच्याक तुमची पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. तुझे मरण आमी समरून खाव आनी तूं परत येसो तुझे जीवन देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मोदनाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरमाशान उतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन उतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें बागेवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती बागेवंत झुजेतीचो पोती बागेवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताची थाई पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतराची शिकवण घेवंक आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें चुकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशींच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेक तोले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमे जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दोमदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हजी उतर येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली
आत्म्या मोच्या गायन कर जेजूक आमच्या काळजात शिवतलें गायन गावया. D30 पान 60 D34 पेज 65. Moje mi doji
प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, तुझे पवित्र सोबेक सुरगेच्या देण्यांनी तूं भरताय. तुवें दिल्ल्या ती कृपा सांबाळ, अशें तिचेर ओतलोलें पवित्र आत्म्याचें देणें सदांच फुलोत वचूं आनी हें आत्मीक जेवण तिची थाय सासणाची सुरवण अदीक थीर करूंक फायद्याचें जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. थोडो वेळ बसूया. आयची मिसाची माडावड करतल्या भावा भयणाक आमी काळजांत तावन दिन वाचता. तशेंच गायन मंडळाक देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. गेल्ल्या आयताराक दोन दान जाला 70,07,780 बुधवारा दीस दान जाला 10,802 आनी शुक्रारा दीस 3,580. आमची बाबा भयणां सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल भायर आसलेलीं गेल्ल्या आयताराक बॉक्सां घेवन तांकां मेळ्ळ्यात 22,580. काळजांत तावन तुमकां आमी दिनवासता. त्याच बरोबर गेल्ल्या आयताराक सिक्रेट्स ह्या टायटला खाल जायतीं आमची बाबा भयणां स्टॉलां घालून भयणां विमेन सेल स्टॉलां घालून आसलेलीं तांकांय तुमी आदार दिला. काळजांत तावन तुमकां दिनवास. मायाचे 29 शुक्रारा दीस सांजे 6 वाजता मिस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप एडोरेशन लेईंग ऑफ हँड्स तुमी वांटो घेवचो. फुडल्या आयतारा आमच्या पातकुरान केल्ल्या वावरा खातीर दिनवासूक मिस आसतले सकाळीं 8 वाजता आनी मागीर सांजे तो आपली नवे फिरगोजेंत वेतलो. फुडल्या आयताराक मायाचे 31 सांत आतुनीच्या कपेलांत नोमोशींत माडी आनी माडी जाल्या उपरांत पयलो दीस तेरेजेन सुरू जाता आनी परब मायाची 13 फुडल्या आयताराक कपेलांत मीस आसचें ना. एक मातशी चोत्राय दवरची. ओत्मीक जबाबदारी स्पिरिच्युअल एक्टिविटीज पदवीकाराची. पदवीकार आपल्या पातकुरा बरोबर आपली जबाबदारी पाळटलो. पदवीकाराक पातकुराक गोमो नासतना आमी खंयच्याय पाद्रीक हाडूंक जायना. देखून कमिटीक सांगलोलें हें गेले ते फावटी तरी आसतना तो पाद्री विचारता आमकां फोन मारी फादर तुवें सांगलां तो सांगता तुवें सांगलां म्हूण सांग म्हूण तुका मिसाक आपय म्हूण. आमी हांवें सांगूंक ना पातकुरांनी सांगूंक ना. असल्यो वस्तू करच्यो न्हय. सांगलां आसतना करता तेन्ना मातशी सुबेरबाय दिश्टी पडटा. हें बरें न्हू. आमी आख्या वरसभर आमी पावना तेन्ना आमीच एरेंज केल्यात पाद्री आनी गरज जाल्यार आमी मागला अरे आमी पावना मातशें तूं सांग पळय आमीच मागला. पूण आमी आसतना आमी मांडटा कोणाक आपयता. समजा 2 जाणांक आपयलो जाल्यार कितें जावपाचें. त्या भायर थोड्यांक परवानगी ना मीस म्हणपाक पब्लीक फॅकल्टीज ना थोड्या याज्ञिकांक. आतां आपयता हांव ते आमी वळखीचे सजमत हांव ते कुशीन जायती बाबा भयणां म्हणटा फादर आमचो फादर येतलो काजाराक येवं दी दिता परवानगी. पूण आमकां गमोवंक जाय. गमूय नासतना एरेंजमेंट करूंक जायना. मातशें मोतीन दवरचें आनी ही शिस्त सांबाळची. डिसिप्लीन एटलिस्ट इन स्पिरिच्युअल मॅटर्स घडये आमच्या घरा कडेन आमी तितलें सांबाळिना आमच्यो सजमोवंक जाता. पूण जेन्ना पदवीकार आसा पातकूर आसा बाराबर जबाबदारी तांची जबाबदारी आमी पाळोवंक तांची जबाबदारी ते पाळटले आमचो आदार घेवन. तांकां गमो नासतना तांची जबाबदारी आमी पाळची न्हय. मातशें मनान दवरचें. आनी कोणेच रागूय दोचो न्हय. कित्याक सांगलोलें आसतना ही भाशेन घडटा तेन्ना परतून सांगचें पडटा आनी सोबी माझा सांगचें पडटा. मागीर आमकांय सांगूंक बरें दिसना पूण सांगची पडटा. जुनाच्या म्हयन्यांत तावन मिसा येपरी सकाळीं 6:30 वाजता आयताराच्या कोंकणी भाशेन 8 वाजता कोंकणी भाशेन 9:15 भुरग्याचे मीस पयले आनी तिसऱ्या आयताराक इंग्लीश भाशेन दुसरे आनी चवथे आयताराक कोंकणी भाशेन आनी 10:30 वरांचेर आनी एक मीस आसतलें इंग्लीश भाशेन आनी सांजे 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी सोनवारचे सदांचे भाशेन सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतली. जायतीं बाबा भयणां हांगा थंय वेतालीं. कित्याक वेतात अदी करून विजीट करता आसतना मेळटा तेन्ना ना फादर आमकां मीस आसना इंग्लीश भाशेन सकाळचें. आतां 10:30 आसा. त्या भायर सोनवारचें आसा.
भुरग्यांचे मीस आसात आनी 8 आसा 6 आसा सांजे 5:30 आसा बेश्टी निबा आमी घेवची न्ही आसात तुमकां सवलती मिसाक येवंक खंयच्याय मिसाक तुमी येवचे पूण मिसाक तुमचे इगर्जेंत वा आमचे इगर्जेंत आमी येवंक एकदम गरजेचें. विलेज पंचायत ऑफ तालिगांव कोळीत करूंक मागतात. फुडल्या आयतारा दीस ग्रामसभा जमात आसतली सकाळीं 10 वाजता तालिगांव कम्युनिटी सेंटर हांगासर. डायसिजन कॅथेकॅटिकल सेंटर अंडरस्टँडींग द कॅथेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हांचेर एक कोर्स घडोवन हाडटा. जी कोण वांटो घेवंक सोदतात तांणी आपली नांवां दिवची हाची म्हायती नोटीस बोर्डार घाल्या. भावार्थाच्या तुमकां वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुमी रजिस्टर करचें. भावार्थाच्या आकर्शांची मुळावी आकारणी बेजीक कॅथेकिझम फॉर द फेथ फॉर्मेटर्स म्हणटा तेन्ना कॅथेकिस्टांक आनी दुसऱ्या फिरगोस्कारांक जाय जाल्यार पूण संदेशकारांनी येवंकूच जाय. दर मंगळाराक सांजे 6 ते 8:30 वाजता पर्यंत दोतोनी वयर शिबिरां जातलीं. सगळ्या देव संदेशकारांनी हातून वांटो घेवचो. तशेंच दुसरी भावां भयणां भाग घेवंक सोदतात तांणी आपली नांवां ऑफिसांत दिवची. ही मुळावी शिकवण डिरेक्टर ऑफ द कॅथेकॅटिकल सेंटर रेव्हरंड फादर मार्सेलीन रॉड्रिगीस आमकां दितलो. गरजे प्रमाणे गरज पडली जाल्यार 6 आसात ती फुडें आमी 6:30 करीत भावां भयणां कामाक वेता जाल्यार येवपाक आडकोट जाता मातशें टायमार पावोंक आडकोट जाता जाल्यार घडये सगळो लोक घडी पावत 6 वरांचेर पूण पयलें 6 वरांचेर जातलें. दर मंगळाराक फकत जुनाच्या म्हयन्यान. मायाचे 29वेर होली फॅमिली चर्च मनगांव सिंधुदुर्ग आमकां सगल्यांक आमंत्रण करता. इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द न्यू चर्च जायत्या भावां भयणांनी आमच्या घडये दुडवांचो आदार दिल्लो मागलोलो तेन्ना आनी तांणी हें आमंत्रण पाठयलां. मीस सकाळीं 10 वाजता 29वेर मनगांव सिंधुदुर्ग. फुडल्या आयतारा मिसाची माडावळ करूंक व्हडलें बाट 2 6:30 वाजता. दुसरें मीस पॅरीश पास्टरल कावन्सील 8 वरांचेर आनी मागीर 9:15 कातिकीस. मातशी चुत्राय धरची ह्या दिसांनी पावस पडला अदी करून 2 व्हिलर्स सांबाळून चलोवचें कित्याक आतां ह्या दिसांनी ऑयल बा आसता पयले फर्स्ट रेन्स सोकास वेचें आनी भलायकी तुमी सांबाळची आनी सुत्रे घेवच्यो. आयज मातसो लोक उणो आहा मिसाक आमी सगळ्यांक कामाक बा आमी सगळीं वेतली काम बा आमी चुकोवचें ना. तशेंच आयतारचे मीस आमी चुकोवचे न्हय. कितें गरजेच्यो वस्तू आसा जाल्यार त्यो आमी घेवया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमच्या आत्म्याक सगळें आसूं. आशिर्वादाक तकल्यो बागोयात. सर्वेस्पोरा देवान उजवाडाच्या बापान शिसांची मोना बुजवंडार आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तो तुमकां आपल्या आशिर्वादान संतोश भरीत करूं आनी त्याच आत्म्याच्या भरपूर देण्यांनी निरंतरी भरूं. आमेन. शिसांचेर दिश्टी पडलोलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सूर वायट बसपून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजोडीत करूं. आमेन. आनी एकूच भावार्थ उसारून पुरगोटूंक वेगवेगळ्यो मनशाच्यो भासो ताणें एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी तुमी आतां बोरवाशान ओत्रेकतात ताका रूप बगूंक पावूं. आमेन. आनी सुरपदविदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काळ तुमचे सोबी आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Alleluia, Alleluia. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia. मिसाच्या शेवटाक
मागणें सामिंगेल महाबळव्या लढायच्या दिसांत तूं आमकां राख देवस्थानाच्या कोड्यापणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धोमकी दिवन म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलवाराच्या कोरा देवाचे पदवेन सयतनाक सगल्या कोड्यात्म्यांक हेमखोणा लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक झोलपोतात आमेन. शेवटाचें गायन पवित्र आत्मो म्हजे देवला M5 पान 154 M5 पेज 154.